कितले 60-67 घरां आणि 300-350 लोकवस्ती आसा. पण आमचे भाव न्ही ते. पूल नासतना न्हंये पासून डिटॅच आसतकीर कितें हाल भोगचे पडटात, कितें अपेक्षा जातात त्यो हांवें म्हज्या बालपणांत पळयल्यात. तरुण जाय पर्यंत केन्ना शिवोलेचो पूल नासलो. मागीर जसो पूल जालो तशें सगळो विकास आयलो आणि ताका लागून अजूनय आमचे गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां जावन गेली. अजूनय आमचे काही भाव जर तुटलेले आसात जाल्यार ते कनेक्टेड जावंक जाय. जेचेर 30-35 कोटी खर्च केल्ले आसात तेचेर आनीक 30-35 कोटी खर्च जर केले जाल्यार तो पूर्ण जातलो न्ही. अखेर ते केले म्हजें डिसिजन पर्सनली न्ही, ते सरकारचें डिसिजन. त्यामुळे सरकारचे पयशे म्हजे 35 रुपयाय गेल्ले ना. पूण सरकारान ह्यो गजाली फुडें व्हरणी गरज आसा आनी ताच्या खातीर आमदारांनी शक्तीचे प्रयत्न करप आसा. ते हांवें सुरू केल्लो म्हणून आपल्याक पडलेलेच ना अशें म्हणून कशें जातलें. हे मांद्रेच्या लोकांनी शिगमो फेस्टिवल मागूंक ना, कार्नावाल फेस्टिवल मागूंक ना, फूड फेस्टिवल मागूंक ना. मांद्रेच्या लोकांनी सुविधा हांगा बऱ्यो मागल्या, रोजगाराच्यो संदी बऱ्यो निर्माण जावच्यो म्हणून मागला. हांगा क्लीन एनवायरमेंट मागला. मांद्रेच्या लोकांक हांगा एक निसर्ग संपन्न मांद्रे रावचे, भयाभीत रावन पुलिसाची दादागिरी हांची गुंडांची दादागिरी आणि कमिशन राज्य हे मागूंक नासले मांद्रेच्यांनी. ही अपेक्षाय ना. मांद्रेकारांक ह्यो गोश्टी सगळ्यो नवीन आसात. पूण हेचेर संबंधितांनी विचार करचे, इंट्रोस्पेक्ट जावचे. म्हाका कोणाचें नांव घेवपाचेंय ना, पूण जेणे तेणे इंट्रोस्पेक्शन जावन हाचेर विचार करूंक जाय. आनी बाबा हे पेडणे कशें आसलें, कशें जावचें, विजन कितें आसा पेडणे खातीर आपल्याचें आनी ताका लागून आपलो रोल कितें आसा हो जेणे तेणे डिफायन करचो गरज.